2025 वर्सात दोनापावला एका बंगल्यात बांगलादेशी चोरांनी दरोडो घातिल्लो। घरांत आशिल्ल्या जाणट्याक घोव बायलेक आनी सेक्युरिटीक बांदून घालून सुमार 60 लाख रुपयांचो मालवच फारायल्लो। ते उपरांत वट्ट 6 म्हयन्यांनी ह्याच चोरांनी म्हापशां एका बंगल्यात दरोडो घालो। दिल्ली पुलिशेचे मजतीन ह्या चोरांक अटक केली। क्रायम ब्रांचीन बुधवारा हे केशीत चार्जशीट फायल केले। 2025 वर्सा दरोडो घालपाचो प्लान बंगळुरूत जाल्लो। अटक केल्ल्या मदलो एकलो बांगलादेशी बेंगळुरू आपल्या सोयऱ्यागेर आयिल्लो। बेंगळुरूच्यान तो गोंयांत कांदोळे वळखीच्या मनशा कडेन रावपाक आयलो। ताणें दोनापावला बंगल्याची रेकी करून हेर साथीदारांक बांगलादेशाच्यान गोंयांत आपयले। ते रेल्वेन येवन मडगांव स्टेशनाचेर देवले। मडगांवां तांणी दार फोडपाचें सामान घेतलें। 20 एप्रिल 2025 वर्सा फांतोडेर ह्या 5 जाणांनी दोनापावला दरोडो घालो। दरोड्याचे आदले दीस ते कुशीच्या ग्राउंडार लिपून राविल्ले। 2 जाणांनी तांकां पळयल्ले, मात ह्या 5 जाणांनी तांकां धांवडावन घाले। दरोडो घालून ते रिक्षेन पणजे बस स्टँडार आयले। पणजेच्यान ते टॅक्सी करून बेळगांव गेले। बेळगांवच्यान तांणी बांगलादेशाची वाट धरली। वतना पयशे कमी आशिल्ल्यान चोरिल्ली भांगराची 4 नाणी तांणी बेळगांवां विकली। क्रायम ब्रांचीन विकिल्ली ही 4 नाणी रिकवर केली। उरिल्ले सगळे भांगर चोरांनी बांगलादेशात व्हरून विकले। ऑक्टोबर 2025 ते दुसरो दरोडो घालपाक म्हापशां आयले। तेन्नाय पुलिसांक चुकोवन बेळगांव वाटेन ते परत बांगलादेशाक गेले। परत 6 म्हयन्यांनी आनीक एक दरोडो घालपाची तयारी करपा खातीर ते भारतांत आयिल्ले, मात तिसरे खेपेक ते सांपडले। दिल्ली पुलिशेच्या आदारान गोंय पुलिसांनी ह्या 5 चोरांक अटक केली। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।